कदंब बायपासाचेर रस्तो उपतना स्पीडीन आयिल्ले मोटारीन पश्चिम बंगालाच्या हरलाल मुर्मू ह्या तरणाट्याक धपको दिलो। ह्या अपघातात तरणाट्याक जागेरूच मरण आयलें। उपरांत थंयच्यान पळ काडिल्ल्या कार चलोवप्याक पुलिशेन कुळे चेकनाक्याचेर अटक केली। पुलिशेन दिल्ले म्हायती प्रमाण कर्नाटक रजिस्टर कार स्पीडीन पोरणे गोंयच्या दिशेन वताली। हरलाल मुर्मू रस्तो उपतना हे कारीन ताका धपको दिलो। आमी मोले आसा ज्या जाग्यार हिट एंड रन केस जाल्ली, ओल्ड वॉक हिट एंड रन केस जाल्ली आनी ते केसीक अर्टिगा गाडी एकट्याक पांचचाराक ठोकून रस्तो क्रॉस करता पांचचाराक ठोकून ती वयताली आनी तो पांचचारी जो आसा जाका धडक दिल्ली अर्टिगा गाडयेन तो मेल्लो आसा। ताका लागून हिट एंड रन केस जाली म्हणटकीर ती गाडी बेंगलोरच्या दिशेन पळटाली तेन्ना मोल्या आउटपोस्ट जो आसा त्या आउटपोस्टार ती गाडी कुळे पुलिसांनी अरेस्ट केल्ली आसा आनी तितूंतली चार ते 5 जाण कोणाक अरेस्ट केल्ले आसा आनी तांकां काडून ओल्ड गोवाच्या स्वाधीन केल्ले आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर एकनाथ खिडेकर।